स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनी एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन चंद्रयान हो इयत्ता तिसरेचो पाठ कोंकणी NEP ह्या पाठ्यपुस्तकांतलो 14वो पाठ चंद्रयान हाचें आमी वाचन करतली. लेसन रिडींग. भुरग्यांनी लक्षात घ्या, हे एक नाटकुलें आसा आनी हातून जे कौसान ब्रॅकेटान दिल्ले आसता ते एक्शन असता. Students, if you like the content of Excel Tuition Goa Board channel, then share to your friends, like, share and subscribe for more such videos. Let us start lesson reading. Lesson reading करपाक स्टार्ट करूया. वर्गात शिक्षिका भितर सरता आणि विद्यार्थी उबे रावन तिका गुड मॉर्निंग म्हणटात. सगळे विद्यार्थी गुड मॉर्निंग टीचर. शिक्षिका गुड मॉर्निंग. भुरग्यांनो, तुम्ही अंतराळ हे उतर आयकला? विद्यार्थी सगळे सांगता हय टीचर. अंतराळ म्हणल्यार मळबा भशेन. तातूंत आमची सूर्यमाळ आसा. थंय तारे आनी गिरे आपले थारावीक वाटेन घुंवतात. शिक्षिका शाबास. ते वाटेक अक्ष म्हणटात. आकाश उमेदीन हात वयर काडीत. अंतराळाक अंतरिक्ष वा स्पेस लेगीत म्हणटात टीचर. थंय जायते देश आपली रॉकेटां धाडटात. शिक्षिका व्हेरी गुड आकाश. आयज आमी अंतराळांत आमच्या देशान कितें प्रगती केला ताचे विशीं जाणून घेवया. तुमी सगळ्यांनी चंद्र पळयला? भुरगेपणांत तुमी ताका चांदो मामा म्हणटाली. तुमी चंद्रिमाची जायतीं गितां आयकल्यात आसतली. विद्यार्थी हय हय टीचर, आमी चंद्रीम पळयला. तो केन्ना केन्ना मळबात दिसता आनी केन्ना केन्ना नाच जाता. शिक्षिका हय, तो मळबात दिसता आनी केन्नाय नाच जाता. अशें कित्याक जाता तर? नॉर्टन हांसत टीचर, तेगे खोशी. तेका जाय जाल्यार दिसतलो, नाका जाल्यार लिपोवन रावतलो. फियोना तो कुपा सांगाता लिपच्यांनी खेळटा आसतेलो टीचर. शिक्षिका ते चंद्राच्या कळाक लागून. चंद्र आनी सूर्य हांचे मदीं पृथ्वी येता आनी चंद्र दिसना. स्टुडंट्स, लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. मंदार ते कितें आसूं, म्हाका बाबा चंद्रार वचपाची इत्सा आसा. शिक्षिका पूण आमी चंद्रार वचपाक शकतात तर? सगळे विद्यार्थी हय टीचर, हय टीचर. शिक्षिका कशी तर? सगळे विद्यार्थी रॉकेटात बसून. शिक्षिका बरें, आतां एक सांगात, आतां मेरेन एक तरी रॉकेट चंद्रार पावला वय? सगळे विद्यार्थी हय हय टीचर, पावला. एकच न्हय, खूब पावल्यात. शिक्षिका भारताचे खंयचे रॉकेट पावला? सगळे विद्यार्थी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3. शिक्षिका शाबास, तुमकां तर चंद्रयाना विशीं खबर आसा. आमच्या विज्ञानिकांनी चंद्रिमाच्या दक्षिणी ध्रुवार चंद्रयान 3 देंवयला. अशें करपी संवसारांत आमी भारतीय पयले. हे आमचे खातीर भोवमानाचें आसा का ना? राजेश पूण टीचर, दक्षिणी ध्रुव तर पृथ्वीचेर आसा. आमची भुगोलाची टीचर कालच सांगताली. मागीर तो चंद्रार कसो पावलो? शिक्षिका सांगता, लक्ष दिवन आयकात आं. जशे धर्तरेचेर दक्षिण आनी उत्तर दिकेक 2 ध्रुव आसात, तशेंच चंद्रार लेगीत आसात. दक्षिण दिशेक आशिल्ल्या ध्रुवाक दक्षिणी ध्रुव म्हणटात. चंद्रा वयल्या कठीण परिस्थितीक लागून थंयच्या दक्षिण ध्रुवाचेर खंयचेच यान देंवपाक पावनाशिल्ले. पूण आमच्या विज्ञानिकांनी चंद्रयान 1, 2, 3 ही रॉकेटां एका फाटोफाट एक धाडून ते शक्य करून दाखयला. आयची आमची भासाभास ह्या चंद्रयान विशीं आसा. आमच्या देशाचे विज्ञानीक रॉकेट चंद्रार धाडून थंय कितें कितें आसा हें सोदून काडपाचो यत्न करतात. कांय विद्यार्थी चंद्रार वचून थंय कितें आसा तें पळोवचें अशें आमकांय मनांतल्यान दिसता. शिक्षिका हय हय, वचपाचेंच. तर आतां सांगात, विज्ञानिकाक चंद्रार कितें कितें मेळ्ळां आसतलें?
काय विद्यार्थी? उदक, माती. शिक्षिका: बरोबर. चंद्रीम हो धर्तरेपासून खूब पयस आसा हे तुम्ही जाणाच. हाकाच लागून विज्ञानिकांनी चंद्रार एक रॉकेट म्हणल्यार यान धाडले आनी थंय कितें कितें आसा ते सोदपाक सुरवात केली. ह्याच अभियानाक म्हणल्यार मोहिमेक चंद्रयान मिशन अशें नांव दिलां. ह्या चंद्रयानान चंद्राक भोंवताडो घातलो आनी थंय उदक आसा हाचो सोद लायलो. सलमा: मस्कऱ्यांनी. टिचर, विज्ञानिकाक इतले दूर वचून उदकाचो सोद लावपाची कितें जरूर आसली? आमच्या वाठारांत तालाब, झरे, न्हंयो, कोणकां अशीं कितलींशींच उदकाची स्त्रोतां आसात. नॉर्टन: बाय गो, उदक हाडपाक न्हू, चंद्रिमा वेल्या गुपितांचो सोद लावपाक गेले ते. शिक्षिका: हय, सारकें सांगलें तुवें नॉर्टन. एक गुपीत कळ्ळे उपरांत ताची उत्सुकताय वाडली. तांणी परतून रॉकेट धाडपाची येवजण केली. तांणी दुसरें रॉकेट धाडलें आनी ताका चंद्रयान-2 अशें नांव दिलें. हातूंत कांय बिगाड जाल्ल्यान तें चंद्रार देवपाक पावले ना. पूण आमच्या विज्ञानिकांनी हार मानली ना. ते परतून कामाक लागले आनी शेवटाक तांच्या यत्नाक येस आयलें. ह्या वेळार चंद्रयान-3 चंद्रिमाचेर यशस्वीपणान देंवलें. तुमी सगळ्यांनी तें टीव्हीचेर पळयलांच आसतलें. आकाश: हांवें तें टीव्हीर पळोवंक ना टिचर. हांवें ताचे विशीं रेडिओचेर आयकल्लें टिचर. राजेश: आमच्या मुख्याध्यापकानूय सांगिल्लें शाळेंत येयात म्हूण. मंदार: आमगेर टीव्ही ना, पूण आमी ते शेजाऱ्यागेर वचून पळयल्ले. काय विद्यार्थी: आमी बी टिचर. नॉर्टन: हांवें मुगे भावा मोबायलाचेर दुसरे दिसा क्लिपिंग चोयलां. शिक्षिका: व्हेरी गूड. पळयलें तर तुमी. आमच्या देशाच्या विज्ञानिकांच्या कश्टाचें फळ तें. आकाश: टिचर, आतां चंद्रार कितें चल्लां तें आमच्या विज्ञानिकांक कळपाक शकता? शिक्षिका: शाबास, खूब बरो प्रस्न विचारलो तुवें. चंद्रार देंवला त्या मनशाचें नांव विक्रम लँडर. हे लँडर आपल्या सांगताक दुसरें एक मशीन घेवन गेल्लें. ताचें नांव प्रज्ञान. हे प्रज्ञान चंद्रार भोंवत भोंवत थंयची माती तपासता. ती माती धर्तरे वयले मातये वरीच आसा काय, चंद्रार रावप शक्य आसा काय, असल्या सगळ्या गजालींचो प्रज्ञान सोद लायता. ते धाडटा ते म्हायतीचेर निंबून आमचे विज्ञानीक आनीक फुडें संशोधन करतात. आकाश अजापान: आब्बा, हें तर आमकां खबरच नासलें. शिक्षिका: पळयलें तुमी, आमचे विज्ञानीक चंद्रयान मोहीम यशस्वी करूंक कितले वावुरतात ते. अपेस आयल्यार लेगीत थारनात ते. याद दवरात आं भुरग्यांनो. परत परत यत्न केल्यार येस मेळप कठीण न्हय. सगळे विद्यार्थी: चलात रे, आमी आतां चंद्रिमाचें गीत गावया. शिक्षिका: चला तर, सगळीं मेळून गावया. Students, if you like the Excel Tuition Goa Board channel, then kindly share to your friends, like, share and subscribe for more such videos. Thanks for watching. धन्यवाद. Bye.